आमी जी वेगवेगळ्या ऑप्शनांचो विचार करता कॉर्पोरेशन म्हण किंवा बाकी ताजेरूय डिस्कशन्स जाले. इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. तांचे म्हणणें रिजॉल्व जावपा जाय, ज्या अर्थी आमी तांकां विशय सगळो समजावन सांगलो तो रिजॉल्व जावपा जाय हे मताचे ते आसात. म्हादयच्या बाबतींतूय आमी सांगलां आमचो फर्म निर्णय आसा. आमी सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी पेंडींग आसा त्या ती सुप्रीम कोर्टाच्या MOF मिनिस्ट्रीची ज्यो कितें गजाली चल्ल्या त्यो आमी तेंच्या समोर मांडल्या आनी आमच्या दृश्टीन त्यो हिताच्यो नाय बी तेंय सांगलां. बट तरी सुद्दां पयरचें जें लेटर दिलां हांव परतूय रिपीट करतलो. कर्नाटकाक जे शेवटचें लेटर दिलां ज्युडिशियली इट इज नॉट इम्पॉर्टंट किंवा त्या लेटराच्या आधाराचेर ते उदीक वळोवंक शकता असो कांयच विशय ना. कारण आमी तेजें पयलें लेटर अबेन्स दवरूंक शकला. ही गोंयची जीत आसा आनी आमी परत म्हटलां की सुप्रीम कोर्टान जाय त्या निर्णयाचेर आमी आमची बाजू भक्कम रित्या मांडटले आनी आमकां निश्चितच खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टान विजय हो निश्चितच आमचो जातलो. जे थोडेशें मायनींग बंद जाल्ले कारणान फायनान्शियल कंडिशन तितली येना तेन्ना आमकां थोडीशी एक स्पेशल पॅकेज बी दिवची हो विचार करचो जेणे करून प्रत्येक मतदारसंघांनी कामां जातली म्हणजे कामाक अडचण येवची ना. आनी जे मेन इश्यू आसात जे म्हादय विशयी आनी मायनिंगा विशयी हे सुद्दां आमचे नदरे हाडून दिल्ले आसा. Madhai, they have spoken that this issue of giving letters should stop because the matter is before Supreme Court and we have a strong case to fight before the Supreme Court. So, Madhai, the decision should be as per the binding, as per the ruling of the Supreme Court. Not letters, by giving letters it is only going to escalate the situation. माझं तरी स्पश्ट मत आसा. हांव उलयलो पयलो की कशें करून आमी मायनींग स्टार्ट करपा जाय. आमकां तरी रिलीफ दिलो सुप्रीम कोर्टान जाल्यार बऱ्यांतलें बरें काम जालें. मायनींग स्टार्ट जातलें आनी मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमची इकॉनॉमी जी आज त्रासान आसा ते आमी त्रासान आसपाना आनी भरपूर डेवलपमेंट जातलो. आनी तेन्ना तुमी कितें तरी एक आदेश आमकां दिया पूण कितें जाता तें बेगीन जावपा जाय. वेदर इट इज कॉर्पोरेशन, वेदर इट इज रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विथ अ स्टँड वीच इज पॉझिटिव्ह ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो आमी सारकें स्पश्टपणे हें सगळे जाण उलयला. तर आमच्या नड्डा साहेबान प्रॉमिस केला की CMने तेकडे उलयल्लें की बाबा कॉर्पोरेशन इज द ओनली वायबल ऑप्शन आनी दॅट शूड बी स्टार्टेड. सो दॅट विल हेल्प द पीपल ऑफ गोवा इन अ बिगर वे. कॉर्पोरेशन करप हाजेर कितें फुडें स्टेप चालू आसात? हय, दॅट इज वॉट CM हॅज प्रॉमिस्ड. So it should be taken up as early as possible so that